दोन गोष्टी असतात, कमी अंक काढून चढ जाहिराती घेऊन फायदो चढ कमवपाचो का जाहिराती मेळटा तितलो घेवप आणि अंक भरपूर काढून तो लोकांपर्यंत पावचो, बऱ्या वाचकांपर्यंत पावचो. प्रत्येकाचो कॉल असता. काही जण पहिलो मार्ग घेता, काही जण दुसरो मार्ग घेता. पूण हे गणित जुळप ही एक व्हडली गोष्ट असता खरी, की दिवाळी अंक म्हाका समजा 300 पानांचो काडपाचो आसा एक संपादक म्हणून, पूण ते जाहिरात खात्यान सांगचें पडटा किंवा जाहिराती हाडपी की तुका 300 पानां काडप शक्य आसा काय ना, कारण 300 पानांची कॉस्ट कितली, त्याची छपाईची कॉस्ट, त्याचे लेखकांचे मानधन पासून प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट जी असता ती 100 रुपये 200 रुपये आसना पर अंक, ती त्याच्याहून चड असता. सो हे गणित जुळोवचेंच पडटा, कारण नुकसानीन अंक काडून कोण फुडें सरचो ना. सो हे जुळोवचेंच पडटा, पूण ते जुळटाय बी, म्हणजे तशे प्रयत्न जर ते योग्य मार्गान करीत जाल्यार मेळटा. जेन्ना इतली एक ऑर्गनायझेशन रिस्क घेवन इतले एफर्ट्स घालता तो वाचकांचो प्रतिसाद मेळटा. तुमचो प्रयत्न कसो आसा ताचेर आसता. तुम्ही जर वाचकाक आतां वर्तमानपत्राक एक एडवांटेज कितें आसता तर प्रत्येकाक आपलो वाचक खबर आसता. आपल्या वाचकाक नॉर्मल तो वाचक वर्गा खातीरच काडटा न्ही, की दुसरो वाचक ताणें धरलेलो नसता. पूण ज्यांचो पेपर ना, डेली पेपर ना, आता काही अंकांचो हांगा उल्लेख जालो, तांचोय एक वाचक वर्ग ठरलेलो आसता. आतां मौजेचो अंक घेवपी हो मौजेचो अंक घेता. आवाज घेवपी तो भाटेंकडे पयलो येवन आवाज दी म्हणून सांगतालो किंवा तो बुकींग करतालो आवाजाचे. ह्या दृश्टीन जाता. सो ते गणित कोणाचें चुकना म्हाका दिसता, कारण प्रत्येकाक आपलो वाचक वर्ग हो स्पश्टपणान खबर आसता. त्याच बरोबर वाचकाची कशी आसता, एक वाचक म्हणून जेन्ना ह्या प्रक्रिये कडेन पळयता की वदळ तांणी एक उल्लेख केलो की काही अंक कथां खातीर, काही अंक रहस्यमय साहित्या खातीर, काही अंक भविश्या खातीर अशें आसताले. म्हाका इवन आनी एक याद जाली की चंद्रकांत काकोडकरांचो दिवाळी अंक हो फक्त कादंबरी खातीरच वतालो. किती 2-3 कादंबरी न्ही, प्रत्येक अंकात दिवाळी अंकात 3 कादंबऱ्यो आसताल्यो आणि त्या खातीर दिवाळी अंक काडटालो. अशेय काही प्रयोग आसा किंवा काही कथा, काही दिवाळी अंक असे आसा की जे इवन आमच्या उमेदीच्या काळान सुद्दां आमी त्या कथांक खातीर ते अंक घेवप. ती कथा खंयच्यो वाचपाच्यो जाल्यार त्या आणि ते लेखकांची नांवां किंवा ते एक चाळून पळोवपाचें आणि हो अंक घेवप, कित्याक की हातूंत कथा बऱ्यो आसता. हो प्रेक्षका म्हणजे वाचका कडल्यान होय भाग आसता हातूंचो. 93 जर काळ घेतलो, परत वेगळो काळ सारको, तेन्ना खंयचे अशे टॉप 5 आशिल्ले आणि अभिरुची बदलिल्ली आणि कशी बदलिल्ली? ना टॉप 5 म्हणटा न्ही, साधारण अंक तेच उरल्या, पूण साधारण 93च्या काळापासून त्याच दरम्यान 87 अंक सुरू झालो. जे लोक आता थोडेशे लोक सुशिक्षित हेल्थ कॉन्शियस जावपाक लागले, तेन्ना 87 दीर्घायू हे आयल्या नंतर हेल्थ कॉन्शियसनेस येवपाक लागलो आणि 87 आवाजाक ओव्हरटेक केलो. तो नंबर 1 चेर आयलो. 87 नंबर 1 चेर आयलो. हास्याचे साहित्य आणि लाईट साहित्य रिप्लेस केलंय. बरोबर. त्यामुळे आता तशेंच स्पेशलायझेशन ते एक आता आरोग्याचे रंग येतात, जसे कथा, कादंबरी, आवाज, विनोदी, तसे आरोग्याचे रंग येवंक लागले आणि त्याचो सेल वाडल्या कारणान म्हणजे हे कमी जावंक ना, पूण त्यांनी ओव्हरटेक केलें. आता 87 नंबर 1 सध्या तरी 87 आमच्या माहिती प्रमाणे नंबर एक आसा. कारण तू आरोग्य हो असो विषय आणि खंयचोय जरी दिवाळी अंक उरयलो तरी प्रत्येक आरोग्य हो अंक लागता. त्यामुळे 87 आता नंबर 1कूच आसा. आणि त्या म्हणजे आम्ही जर किंमत कंपेअर केली त्या वेळाक जो 4 किंवा 6 रुपये अंक असलो, आता तुमच्या इकॉनॉमिक्स हातून खंय कितें बसता, पूण आता तो 150 रुपयापर्यंत पावल्लो आसा अंक. माझ्या कडेन हांगा थोडे आता 1970चो आवाजचो अंक आसा, जेची किंमत फक्त 4 रुपये आसली. आता ते इन्फ्लेशन खंय पावला कितें म्हणजे ते तुमी बरोबर. आज आवाज कितल्याक वर्सां पडटा? आज आवाज 140 रुपये आसा. आज आवाज 4 ते 140. हांगात तुमकां सारकी इन्फ्लेशनाची पर्सेंटेज कळटा. किंवा दुसरे जर खंयचे तुमी अंक घेतले, आता नवल 8 रुपये किंवा ललित साहित्यिक अंक ज्याची किंमत 1979 सालान फक्त 8 रुपये आशिल्ली, तो आता 150 कडे पावला. अशें आता दिवाळी अंकाचे फक्त कितें आमच्या महाराष्ट्रान किंवा भारतातच न्ही तर अमेरिकेच्यान सुद्धा एक अंक येता. अमेरिकेसान दिवाळी अंक येता. तो विजय कापडी यांच्या संग्रहांच्या नावे दाखवपाक हाडलेलो आसा. स्नेह 2000 सालचा अंक आणि त्याची किंमत $5 ठेवलेली आहे 2000 साली. कदाचित तो आता $20 पण झाला असेल किंवा त्यात. आणि हा रौप्य महोत्सवी अंक आहे, म्हणजे ह्याच्या आधी नक्कीच 25 वर्ष आलेला असतो. दिवाळी अंक डॉलरमध्ये विकला सगळे व्ह्युअराक दाखोवचो दिसता, कारण रेअर हे हांगा तुमकां सारखे पयल्या दिसतले किंमत $5 आसा. जर संवकळीन गेले जाल्यार किंमत 5 रुपये म्हणून वाचपाच्या संवकळ आसतली. आणि अमेरिकेसान दिवाळी अंक येता, हो फॅक्ट इज रियली अमेझिंग थिंग.
अमेझिंग थिंग सारकी. न्ही हीच एक व्यापकता जी आसा न्ही वदळ आमी उलयताले की गणित दिवाळी अंकांचे आणि वाचकांची अभिरुची हे सगळी की दिवाळी अंक आणि दिवाळी ही एक खरी अशी एक निमित्त किंवा असो एक प्रसंग असता की त्या निमतान सगळ्या तरेची अभिरुची आणि सगळ्या तरेचे लिखाण आणि सगळ्या तरेचे वाचन हे फुडें सरता. म्हणजे हे हेका अमेरिकाय अपवाद ना, हेका खंयचीच म्हणजे भाषा आता मराठीन हो दिवाळी अंक हो प्रयोग आसा आणि खंयच्या देशां भितर कोणा येवन आणि काय खबर ना आणि असतले कारण मराठी वाचपी बरोवपी जगार सगळीच कडेन आसा. म्हणजे तशे प्रयोग तुम्ही जाले यंगस्टर्सा कडेन डील केली इतली वर्सां तुमकां तांकां कसले साहित्य तांची अभिरुची कशी बदलत गेली आणि तांकां कितें आवडपाक लागले ते जे एक 70च्या दशकांतले ते 90च्या दशकांतले कशी अभिरुची बदलली आणि तांची भूक कशी वाडली. नाही तशें पळोवपाक बदलत्या अभिरुची प्रमाणे आणि कालमाना प्रमाणे सुद्धा काही जे पळय सृजनशील कवी बी पळय असतात न्ही ते अजूनही गंभीर वाचतात. कारण तांचो कल जो तांचे मनाचें पळय घडण जाता ते ह्या गंभीर लेखनानच जाता. म्हणजे आयची पिढींतली कवींची सुद्धा म्हणटकीर जशें पळय संजय बाबान सांगलें की मौज वाचपी वेगळो आसता, सत्यकथा वाचपी वेगळो आशिल्लो, युगवाणी वाचपी वेगळो आशिल्लो, प्रतिष्ठान वाचपी वेगळो आसतालो. ही पळय जी वेगवेगळी महाराष्ट्रांतली जी पळय साहित्य मंडळ आसतालीं ते आपले मुखपत्र काडटाले. ती मुखपत्रां पुरती येवन नाशिल्ली तर ती साहित्याक बी ताजी पोशण करताली. आतां पळय आत्तां ह्या स्नेह अंकाची किंमत $5 सांगली. म्हणजे करमणूक आणि मनोरंजनाची काळां ताजी ₹1 किंमत आशिल्ली. म्हणजे आतां बदलते हाजो सुद्धा अर्थकारणाचो विचार करचो पडटा. आतां पयलीं 5 दिवाळी अंक घरां येताले, आतां एक घेवपाक अशी मारामार जाला. म्हणजे प्रत्येक जाण विचार करता बाकीचे आमच्यो जिवनाच्यो गरजो वाडून थंय तो काटकसर करना पूण दिवाळी अंक घेवचे वेळार मातसो काटकसर करता. हे जाणवला हाजेर तुमीच उलोवपाक. आधी एक अशें आशिल्लें की ₹100 अंक घेवपाचे दिवाळीच्या वेळार ₹100 दिवाळी अंक खातीर आणि तेन्ना 8 ते 10 बरे स्टँडर्ड अंक ₹100 मेळटाले. पूण आतां एकूय अंक येना. आतां ते थोड्यांनी 100चे 1000 केले आसत किंवा प्रत्येक ऐपती प्रमाण केले आसत. पूण 100रांक जे 7 ते 8 किंवा 10 अंक मेळटाले आतां एकूय मेळटा. 1000नी 10 येनात. 1000 10 येना. हय इतली बदलला अर्थकारण सगळें. त्यामुळे म्हाका तरी दिसता धंद्याची उलाढाल जाताच ती किंबहुना चडूच जाता पूण नंबर ऑफ कॉपीज आमी ज्यो म्हणटा त्यो कमी जायत वता. प्रत्येक घरान जो दिवाळी अंक खूप वताले ते वचना, ते कमी वता. आता समजा ₹100 दिवन जो 8 अंक किंवा 10 अंक वतालो तो आतां एकूच व्हरता किंवा 2-5च व्हरता किंवा तो थोड्याशा प्रमाणात आपले बजेट वाडयता पूण तितले अंक येना. त्यामुळे ज्यो आमी 10 कॉपी घेताले त्याचे आतां 2 किंवा 1 घेता, जे 100 घेताले ते 50 घेता. अर्थकारणा भोंवतणी सगळेंच घुंवपाक लागला. पण म्हाका एक गजाल सांगात सर, तुमचे मरे येता पॉयंट याद दवरात कारण हो पॉयंट करा तुमी. तुमचे मरे आतां येवन जे दिवाळी अंक मागतात तातूंत भितर 40ची वयरली चड आसतात काय 40ची सकयली चड आसतात? ना सगळेच येतात आमी तशे आसा 40ची सकयले आसा. इतकेच आरोप करतात की तुमकां नवीन पिळगेक दिवाळी अंक व्हडले पडून मिळून गेला चुकीचें आसा. कारण आतां सांगता स्कूल शाळेच्या भुरग्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा पालक घेवन येता. तांकां किशोर फुलबाग किंवा आणखी गंमत जम्मत असे अंक 2-3 जांकां पालकांक दिसता की आपल्या चल्यान दिवाळी वाचनाची ताका आवड लागची चांदोबा घेवन दिता. म्हणजे तुमचो जो असो एखादे तुमचो अशें तुमचो म्हणना कोणाचो जर समज आसा की वाचक हेच्या कडेन दुरावला, नवीन पिढी दुरावला अशें ना ना म्हाका तर तशें दिसना. न्ही आतां हो एक म्हत्वाचो पॉयंट सांगता की पालकांक दिसता आपल्या भुरग्यांनी वाचचे किंवा वाचनाची संवय आसता ती हातूंच्यान सुरू जाता दिवाळी अंकांतल्यान. गोमंतकान आसतना दिवाळी अंकाचो आमी एक प्रयोग केल्लो की एक भाग भुरग्यां खातीर केल्लो दिवाळी अंकाचो. गोंयांत तरी आमी पळोवना असो प्रयोग की कथा, कविता, लेख, परिसंवाद हे सगळे जाले आणि एक भितरलो सेक्शन हो भुरग्यां खातीर म्हणून केल्लो. तातूंत 2-3 बऱ्यो कथा भुरग्यांच्योच कविता अशें हे केल्ले. काही भुरग्यांचे लेख घेतले, बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. एक गजाल सांगात की जनरली तुम्ही म्हणटा तशें की आवाजाक एक लायट लिटरेचर घेवन वचचें पडटा. जेन्ना एक मिडिया ऑर्गनायझेशन दिवाळी अंक काडटा तेन्ना तांकां ह्या सगळ्या दिवाळी अंकांचो संगम करून एक अंक काडचो पडटा. तातूंत भितर थंय सिरियस आसता, वैचारीक आसता, ललीत आसता, सगळें आसता. हे सगळे करून एक बेसिक फरक आसता अशें दिसता म्हाका की जेन्ना वर्तमानपत्राचे दिवाळी अंक येता तेन्ना तो सगळे हाडून एक बॅलन्स करपाचो प्रयत्न करता कारण तसो तेजो वाचक आसता. आणि जेन्ना बाकीचे दिवाळी अंक आसता त्याचो वाचक चड फोकस्ड आसता. हय, प्रत्येकाची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ते सर्व करता.
दैनिकाचे वेगळे असतात. तुमकां हें जाणवलां की मिडियाचे जेन्ना येतात तेन्ना तांकां एक वायडर कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता, वेदर हावाज जावं किंवा दिपावली जावं किंवा धनंजय सारको जावं, हांचे एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता. बरोबर. पूण म्हाका दिसता की आतां हे लोक पळय अंक बी विकती घेनात पळय म्हणटात न्ही, ताजे बद्दल निराश जावपाचें कारण ना. आतां कृष्णदास श्यामा लायब्ररी किंवा फ्रांसीस लुईस गोमेश लायब्ररी नावेलीची, गोमंत विद्यानिकेतन, सरस्वती मंदिर हे आपापली परीन प्रयत्न करीत आसात. ते एक जवळ 200 अंक सुद्धा ते विकती घेतात. पण एक फरक सांगता, ताणी म्हटले की पर पर्सन दिवाळी अंक घेवपाची हे कमी झाले, पण उलाढाल वाढलेली असा, म्हणजे अंक खपतातच. आणि वाचकांची संख्या वाढल्या, मे बी पर पर्सन अंक कमी झाले असतात. सर करता तो एक बरो मुद्दो आसा की तुम्ही स्वतःचे बोल्साकच खार घालपा जाय गरज ना. तुमकां वाचनाची आवड आनी जिद्द असल्यार पुरो, तुमकां वाटो भरपूर आसा, तांकां आतां हे पर्याय भरपूर आसा. फक्त आपल्याक ते चड पयशे खर्च करता म्हणून वाचनासतना रावपाची गरज ना. हय, तें जावं सोंपयतना म्हाका सांगता, तुमकां तुमच्या आवडीचे, हे तुमकां विचारप न्ही खरें म्हणटरी असं हांव विचारता, तुमकां जर रेटींग दिवपा जाय, तुमकां टॉप 3 तुमचे जे तुमी घेवन घर वचपाक शकतात, तुमचे चॉयस. म्हाजो म्हणजे चॉयस असो न्ही, पूण एक किशोर. कित्या खातीर? म्हणजे घरान आसचो आनी घरांच्या बालगोपाळ मंडळींक वाचूंक मेळचो. ओके. दुसरो मौज, जे खरेंच साहित्य जे कोण म्हणजे घरान हांव म्हजें वाचन कमीच, तरी पूण म्हाका दिसता की मौज जर घरान आसलो तर नुसतो चाळून त्याच्या वयल्यान नजर फिरून कितें तरी. तिसरो बायलां खातीर माहेर दवरचो. ओके. सर तुमची टॉप 3 आणि कित्याक? वामन बाबा खबर आसा, वामन बाबा दिवाळी लागीं येतकीर हांव गेलो की तांकां खबर आसा की ते डायरेक्ट काढून दितात, मौज काढून दितात. मौज, हंस आसता, राजस म्हणून एक अंक आसता, असे काही महत्वाचे अंक अजूनही मराठीत. सर तुमची टॉप 3 आणि कित्याक? अर्थात मौज हो जो दिवाळी अंक आसा न्ही, हो आपल्या घरान टेबलाचेर आसपाक जाय, आणि फक्त टेबलाचेर न्ही, तो काढून चावपाक जाय, वाचूंक जाय भितर, कारण तो वाचतकीर दिसता की आमी श्रीमंत जाले, कितरी वाचूंक मेळ्ळें अशें एक जाताच. आणि बाकीच्या अंकांनी आसता, पण हे एक सामकें अशें एक हे केल्लें आसता, म्हणजे गाळून अशें हे केल्लें आसता एकदम. दुसरो आणि तिसरो अंक हांव एक नांव असं घेवचो ना, पूण ती म्हजी एक संवय कशी की आतां घरा कितें चल्लां, घरा कडेन म्हणजे मे बी म्हजी बायल किंवा म्हजी आई किंवा तांकां कितें जाय, मे बी तांच्या भितरल्यान एक येता की हो अंक जायच, मागीर तो मे बी दुसरो. आणि तिसरो अंक हांव म्हजो निवडटा की तो, आता उदाहरण सांगता, फाटल्या वर्साचो युनिक फीचर्साचो तो अनुभव दिवाळी अंक तांणी खूब बरो प्रयोग करून काडलेलो. म्हणजे अशें कितें आसता न्ही, तो हांव सोदतां, तो सोदपाक म्हाका एक आवडटा की हो दिवाळी अंक. कारण हांव जाणा ते लोक खूब प्रयोगशील आसा आनी ते खूब धडपड करीत आसता. सो असो एक तरी अंक प्रत्येक वर्सा मेळचो, तो हांव सोदतां. तो तांचे कडेन मेळटा किंवा आनी खंय तरी मेळटा, पूण तो किंवा त्या दिसांनी पुण्या मुंबय वचप जायत जाल्यार थंयच्यान हाडटा. सो अशें मेळून हांव ते टॉप 3 जाल्यार हांव तशें म्हणटलो की मौज हो म्हजो एक घरा कडल्यान ठरतलो, आनी तिसरो तो प्रायोगीक. सो म्हाका दिसता हाजेर आमी थांबया. खूब बरी चर्चा जाल्या, डिटेल चर्चा जाल्या, कसो प्रवास जालो, किती बदललें आनी कित्याक दिवाळी अंक घेवचे. म्हाका एक गजाल दिसता की वाचप ही सामकी गरजेची गजाल. आनी अशी साहित्यानी इतली चर्निंग जावन इतली क्रिएटीव साहित्य जेन्ना येता आनी जेन्ना 3 मानेस्त तुमकां स्वताची टॉप 3 सुद्दां सांगतात, आनी म्हाका दिसता की ह्या दिवाळेक जर तुमकां संवय ना जाल्यार सुद्दां ही वाचपाची संवय लावन घेवची. आनी भाटेबा वाचतात आनी ते अशें असतात की तुमी एकदां तांचे म्हळ्यार रेगुलर घेवपा लागले की ते याद दवरून तुमकां नेक्स्ट इयर तुमकां हो तुजो अंक म्हण दितले. सो अशी मनीस आसतना तरी जातलो जितलो लाव घेवपा जाता तितलो लाव घेवचो. सर तुमी तिगी जाण आयले, इतली बरी विश्लेशण केलें, थँक्स अ लॉट. गोविंद रावत, प्रुडंट. नमस्कार.